गीत घेऊया पेज नंबर 19 A35. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव कृपा दिवं. आयच्या ह्या मिसा बलिदानान फ्रांसिस्को एलनोर आनी एमेल्शका रॉड्रिगीस हांचे बरे भलायकी पासत देवा लागीं मागुया. तशेंच जोसलीन आल्मेडा हेच्या जिवितान देवाच्या कृपेन ताका पेकवणी मेळोंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आयज एक रोज भाग्यवंत थॉमस अक्वेनस हाची परब म्हूण समोर रमता. गिन्यान्यान व्हड आसून देवाची समजणी आपल्या जिवितान घेवन प्रत्येक उतर देवा वरवीं जे कोण तेचे विरुद्ध वेताले इगोर्जेचे विरुद्ध वेताले ते पासत तो सदांच वावुरलो. आपल्या जिविता वरवीं आपल्या बरोवणे वरवीं सदांच मनशांक जिवितान प्रेरणा आनी दिवन सदांच तो तांकां देवा सरशी हाडूंक म्हूण सोदतालो. तशेंच आमच्या जिवितान आमकांय व्हड गिन्यान देवा वरवीं म्हूण मेळटा. पूण तें गिन्यान कशें पासत आमी वावुरता ताचेर आमी सदांच नियाळूंक म्हूण जाय. आनी तेच आयच्या ह्या सांत भक्ताच्या जिविताचेर जेन्ना आमी देख घेता, देव प्रत्येक मनशाक वेगवेगळ्या देण्यांनी भरता. ते पासत देवाक आर्गां दिन वासणी दिवन आमी सदांच आमचें जिवीत कुशाल बरीत मनान फुडें म्हूण व्हरूंक जाय. पूण बरेच फावट आमच्या स्वार्थाक लागून आमच्या मनांतल्या चिंतनांक लागून आमी पातकांनी पडटा. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर ज्यो पातकां जावन आसात सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आपल्या सोरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा भाग्यवंत थॉमस अक्वेनिसाक धर्माध्यक्षाक तुजे पवित्र सभेक तुवें धर्मशास्त्री करून दिलोय. तुजो उपकार मानून ह्या आमच्या शार्तीक आयज आमी मान दिता. जे ताणें पवित्र आत्म्याचे सुफुर्तीन शिकयले ते आमच्या काळजांनी घट करून रावूं आनी ताच्या आसऱ्या खाला ती शिकवण आमचे जिणेन उतरांनी आनी करण्यांनी सांबाळूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. हेब्रेवांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप.
भावा भयणीनो, जेजूच्या रोगता वरवीं पवित्र स्नानांत भितर सरूंक आमकां सत्य आसा. ताणें आमकां पोड्ड्यांतल्यान म्हणजे आपले कुडींतल्यान नवी आनी जिवीत वाट उखडल्या. आनी त्या भायर देवाच्या घराचो कारभार चलोवंक आतां आमकां एक व्हडलो यादनीक आसा. तर साद्या काळजान आनी तीर भावार्थान गुन्यांवकार अंतस्कोणांतलीं शुद्ध जावन आनी नितळ उदकान कूड धुवन आमी देवा सोरशीं वचुया. आमी उचात्तांव तो बोरवाचो तीरपणी सांबाळुया, कित्याक देव आपल्या बासावडेंक विस्वाशी रावतलो म्हूण आमकां खात्री आसा. प्रितीमोग दाखोवंक आनी बऱ्यो कोन्यो करूंक एकामेकाक हुर्बा दिवंक वावरुया. सोमाती भरून एकठांय जावची आमचे मोदें संवय आसा ती थोडीं जाणां मोडटात. आमी तशें करचें न्हय. परतें जाल्यार जितलो दीस लागीं पावता तितलीं आमी एकामेकाक धीर दिवया. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात म्हणुया. असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आधीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. सबाब असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत, ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो, जो नितळ हाताचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबदो ना, तसल्याच मनशांक. सबाब असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणाऱ्या देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. सबाब असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सान मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, दिवो पायले पोंदा वो भाजे तळा दवरूंक हाडूंक जाता, पेडाचेर दवरून न्हय, तर उपरांत उक्तें जावचें ना तसलें कांयच आतां लिपलोलें ना, आनी तें गुपीत दवरूंक ना बगर मागीर उक्तें जावचें पासत. आयकूंक कान आसल्यान ताणें आयकुचें. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमी आयकतात ताची चत्राय दवरात. तुमी जोगशात त्या मापान देवाक देव तुमकां परतून जोगतलो आनी अदूकय तुमकां दितलो. कित्याक आसा ताका देव आनीक दितलो, आनी ना ताचे कडचे ते आसा तितलेय काडून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, पयले वाचपान हेब्रेवान बरयलेले चिटी वयले वाचपा वरवीं आमकां ही खबर म्हूण मेळटा. सर्वेस्पर देव सदांच आमचे वांगडा म्हूण आसा. तो आमचे बरोबर वावुरता आनी तशेंच आमकां तो बरेचशे देण्यांनी म्हूण भरता. पूण जेन्ना आमकां सगळें कितें फावो जाल्लें आसा, जी देणी आमकां उपकार मनान काळजान देवा वरवीं मेळ्ळ्यात, ती जर आमी स्वार्थान
आपलेच पसत म्हूण दवरता आनी दुसऱ्यांक तेचो फायदो दिवंक म्हूण आमी वावरुनान तर देव ते आमचे कडेन आसा तेय काडून घेतलो म्हूण आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं आमकां समजूंक म्हूण मेळटा. देवान आमकां दिल्ली देणी आमी सदांच दुसऱ्यान पासत जेन्ना यूज म्हूण करता आनी त्या वरवीं आमी सेवे चाकरी वरवीं रावता, देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमकां आनी दुसऱ्यांक पूण फावो जाता. आयच्या संत भक्ताचे जिविताचेर जेन्ना आमी नियाळ करता, थॉमस एक्वेनसाक ही पदवी एके भाशेन समजूतकाय आनी गिन्यान देवा वरवीं म्हूण मेळ्ळी. 5 वर्साचो आसतनाच देव मंदिरान आवय बापूयन ताका अर्पण केल्लो आनी त्या वरवीं देवाचें शिक्षण जें इगर्जेचें शिक्षण जावन आसा, थियोलॉजिकल स्टडीज ती समजूत घेवपाक तो वावुरलो. आपलें गिन्यान सदांच आपल्या पासत दवरूंक ना, पूण त्या वरवीं इगर्जे पासत वावरून जी मनशां इगर्जेचे विरुद्ध वेतली तेंचे पासत तो सदांच एके भाशेन झुजतालो. आनी त्या वरवीं सुमा थियोलॉजी म्हूण तें हें पुस्तक म्हूण बरयलें, पूण ते शेवट पर्यंत तें बरोवंक तेच्यान जावंक ना. आनी जेन्ना ताका एक प्रश्न म्हूण घातलो, तुवें आपली बरोवणी कित्याक म्हूण थांबयली, आनी तें म्हटलें, जें कितें हांव पळयतां, जें कितें म्हाका समजूत म्हूण मेळ्ळां, पूण तें जर म्हज्यान उतरान आनीक घालूंक जायना. आमचे जिवितान पूण आमी बरेच फावट फुडें वचूंक म्हूण सोदता, पूण जेन्ना आमकां ती समजूतकाय देवा वरवीं म्हूण मेळटा, आमी एके भाशेन थंयच म्हूण रावता. कित्याक देवाक समजून घेवन मनशान इतलें जायना, जे पर्यंत देव तांकां ती कृपा आनी आशिर्वाद म्हूण दिना. आनी ते पासत सदांच देवा सरशी येवन मागण्यांत रावूंक तेच आयच्या वाचपा वरवीं जेजू आमकां ही शिकवण म्हूण दिता. तर म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना तशेंच सांत थॉमस एक्वेनस हेचे विणवणेन आमी पूण आमकां मेळ्ळी देणे पासत देवाक आर्गां दिनवासनी दिवन ताचो सगळें कितें दुसऱ्यांचे सेवे चाकरेक आमी फुडें व्हरूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. तशेंच ह्या संवसारा पासत मागणी करुया. सर पदवेदारा आनी काकुतसारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रमेद मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कोण वेळायेन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतर लाखायन येवंक आनी हे पिडेक लागून दोगतोगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आनी तशेंच मेळ्ळेले वॅक्सिना वरवीं आख्ख्या संवसाराक ताचो फळ मेळोंक म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकीक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. गीत घेवया, पेज नंबर 30, C6. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मरांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीचे बापा, भाग्यवंत थॉमस एक्वेनसाच्या परबे दिसा कुशेन आनी तुका हो योंद समर्पिता. ताची शिकवण घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणूंक आनी आमकांच आनी आमच्या सर तुका समर्पण दिवंक हे आमचे समर्पण तुका स्विकार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात इबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत थॉमस एक्वेनस तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परोप समारंभूंक तुजी पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमच्या गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कश्ट मारूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत, पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारुरतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुण परगटुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनः जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी आवडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकराक पिटर डायस हाची ही काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तूं पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भागवेन झुजे, भाग्यवंत दौरदूता, भाग्यवंत थॉमस एक्वेनस आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर साश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू तायन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापान सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटलो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस.
आनी आमकां ताल्लेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता, तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोवपवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 46, D48. प्रार्थया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा,
जेजू आमचो जिवो उंडो, ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीश आमकां तूं करताय. तो शिकयता ते सगळे सत आमचे जिणेन मानून घेवंक आनी प्रितीमोगाच्या करण्यांनी ते पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्यवंत थॉमस एक्वेनसाच्या परबे दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळीज सगळेच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे अत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सप्ता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणता. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. गीत घेवया, पेज नंबर 270, W14. Motion